Job, chapter 17. म्हजी दिताय मोडून गेल्या. म्हजे दीस सोंपले आनी फोंड म्हाका तयार आसा. म्हजे बराबरचे सगळेच म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात आनी त्यो बोगोर बोगोर म्हज्या मनांत येवन म्हाका भेंकडायतात. तुज्या मुखार उपकार करून तूंच म्हजो सोपूत जावशी. कोणाच्यान म्हजें थांव पयस रावंक जायत? कारण तांची काळजां तुवें समजिकायेक धांपल्यांत. आतां तांकां म्हजें जैत दिवं नाकाय. ना तर आपल्या स्वताच्या भुरग्यांक उपाशी दवरून आपली दौलत आपल्या इश्टांक वांटतल्या एका मनशा भाशेन जातलें. आनीक आतां ही वोपार लोक म्हजे आड वापुरतात. ते येतात आनी म्हज्या तोंडार थुकतात. म्हजे दुखीन म्हजी नदर मोटवी जायत वेता आनी सगळे म्हजे सांदे सावळे भाशेन सुकून वेतात. हें सगळें पळोवन प्रमाणीक मनशाक धोको बसला. देवधर्म नासलेल्या सारको अपराधी म्हूण कळपतात. तरी आसतना प्रमाणीक मनीस आपले वाटेन थीर रावता आनी नितळ हातांचो अधिकारी अदीक मजबूत जावन वेता. पूण तुमी सगळे म्हजे मुखार उबे रावात. तांच्या मदें एकलोय शाणो म्हाका मेळचो ना. म्हजे दीस सोंपल्यात, म्हज्यो येवजण्यो फिसकतल्यात, म्हज्या काळजाचो धीर तुटला. तरूय आसतना ते रातीक दीस म्हणून म्हाका सोत मांडूंक लायतात. कालोखाक धांवडावपी उजवाड लागीं आसा म्हणटात. खरेपणी फकत पातालांत ठिकाण करूंक म्हजो आवडो आनी त्या कालोखांत हांव न्हिदूंक आड पडटलों. म्हजे सोमादीक म्हजो बापूय आनी म्हजी कूड खातात. जर हांव सोमादीक म्हणून तूंच म्हजो बापूय आनी किद्याक म्हणून तूंच म्हजी आवय तशेंच म्हजी बहोinn, जाल्यार म्हाका आनी कसलो भरवंसो आसा? कोणाकूय तरी म्हाका फावो सारकें धादोसपण दिसती पडटा. हांव नरकांत देंवतां तेन्ना ते म्हजे बरोबर धुलींत पुरवतले. देवाचें उतर